की सरकारान लास्टाक अहवाल जो समितीचो आयलो पुर्तुगीजांनी उध्वस्त केल्ल्या मंदिरांचो, ताणी फायनली ठरयलें की 1000 देवळां बिवळां बांदप म्हळ्यार चडच मातशी कास्तीक जातली. सो आमी त्या सगळ्यांचे मेळून एक मेमोरियल बांदया म्हणून. डू यू थिंक फायनली दीस इज बेटर, मोर सेन्सिबल ऑप्शन जे सरकार स्वताच घेवन फुडें आयला? प्रमोद, ऑब्वियस मोर सेन्सिबल ऑप्शन आसाच, पूण तूं जर पळयशीत ही कमिटी स्थापन करण्यापासून आता रिपोर्ट देईपर्यंत हो विषय असा पळय, जेन्ना अयोध्या राम मंदिराचें काम सुरू जालें आणि अयोध्या राम मंदिराचें काम सुरू जाल्या उपरांत तेचो जेन्ना आराखडो म्हणटा तो उघड जालो, त्या उपरांत कोणाच्या तरी मनान येयलें की गोंयांनी अशें भव्य दिव्य म्हणटात तें मंदीर जाय. आणि गोंयांत पुर्तुगीजाच्या वेळार कितलींशींच शेकड्यांनी देवळां आमची मोडलीं, हो इतिहास सगळ्यांक खबर आसा. त्याच्या खातीर त्या कमिटीन अभ्यास करून तो हजारभर देवळां आमची मोडलीं म्हणून आतां तेंच्यांनी सोद काडला, पूण तें बरोबर आहा. आनी तें जावन गेलें आनी सगळ्यांक खबर आहा की देवळां मोडल्या. त्याच्या संदर्भात पुस्तकांय आसा, म्हाका दिसता रुई गोम्स काय कोण ताचें सविस्तर पुस्तक आसा, खंयच्या गांवांत खंयची खंयची देवळां असलीं कितें मोडलीं. पूण एक बरी गजाल, हजारांतलीं हजारांय देवळां आमी परत बांदतले अशें न करता एक म्हणटात तें स्मारक अशा पद्दतीचें एक मेमोरियल अशा पद्दतीचें एक देवूळ बांदचें अशा पद्दतीची शिफारस त्या कमिटीन केल्या. म्हाका दिसता की ओके, म्हणजे आतां देवळां बांदपाचें थरयलां जर जाल्यार त्या 1000 पेक्षा एक भव्य दिव्य आनी म्हणजे आकर्शण गोंयान पळण्या सारकें अशा पद्दतीचें तें स्मारक जातलें हेच्या बद्दल प्रश्न दुबाव ना. पूण म्हाका दिसता प्रमोद, हो जो विशय जेन्ना हांव वाचतालो बातमी आनी प्रुडंटाचेर जेन्ना हांवें सुभाष फळदेसायाची ती इंटरव्यू पळयली, कशें आसा की देवळां कितकीशींच मोडलीं, देव स्थलांतरीत जाले, लोकांनी देवांक सुरक्षीत जाग्यार व्हरून दवरलीं. तशींच लोकूय उध्वस्त जाले, लोकूय स्थलांतरीत जाले उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयान. उत्तर गोंयांतले लोक सिंधुदुर्ग, कोकणपट्टी, गोंया भायर इंडियेन पावले, इंडिये भायर पावले. तशेंच दक्षिणेचे लोक कर्नाटकान पावले. हय, तर जशें आमी देवळांचो विचार करतात पळय, तसोच आमी त्या लोकांचोय विचार करपाक जाय जांची इच्छा जर आसा परत आपल्या मायभुमीन येवपाची, जाल्यार तेंच्या खातीरूय एक एव्हेन्यू ओपन जावपाक जाय. एक जागा फिक्स करपाक जाय ज्या जागेचेर अशा पद्दतीन गोंयाच्या पोर्तुगीज राजवटीन छळवणूक जाल्ले जे लोक गेल्या ते परत येवन तेंची एक वसणूक तयार करची, म्हणजे देवाकूय न्याय मेळटलो आनी आमच्या गोंयकाराकूय न्याय मेळटलो. व्हेरी इंटरेस्टिंग सुयश, ती प्रुडंटाची स्टोरी, तातूंत भितरल्यान हे अहवाल आनी अहवालाच्यो डिटेल्स सगळ्यो सुभाषबाब फळदेसायान सांगल्यो. मोर सेन्सिबल ऑप्शन फायनली, जे व्हडलो बोवाळ जालो, गाजो वाजो जालो, वाद जाले, डिबेट जाली, बट फायनली कमिंग टू द टर्म्स म्हणटा पळय, तशें दिसता हो अहवाल पळयतकीर. पॉलिटिकली पळयत जाल्यार तें सरकाराचे नजरेन तशें बरें सोल्युशन. कित्याक जेन्ना सरकारान ह्या इशूक तोंड फोडिल्लें तेन्ना लोकांक कशें दिशिल्लें की कांय जाग्यार जंय आतां पोर्तुगीजांनी डेमोलिश केलें हें अर्धसत्य. आतां थंय जर दुसरें कितें धर्माचें कितें बांदलां आसत जाल्यार तें डेमोलिशन करून थंय बांदतले काय, ह्या फाटभुंयेर तो इशू जालो. आतां त्या 1000 देवळांनी कितले कडेन ती फक्त मोडून उध्वस्त जाल्या, कितले कडेन दुसरे धर्माचे थंय हें आयल्या, ताजें कांय एलोकेशन तशें ना. पुणून सरकार त्या इशूक वचूंकूच ना. सरकारान तो इशू कडेक दवरला आनी एक आतां स्मारक म्हणून उबें करपाचें केलां. आतां स्मारक, देवळाचें स्मारक जावपाक शकता काय, हो मुळाक पयलीं एक तसो आध्यात्मिकतेचे दृश्टीन पळयत जाल्यार मोठो इशू. स्पिरिच्युअल टॅक्निकॅलिटीक वचूंकूच जाय. कित्याक ह्या एक 8-10 वर्सांक जर पळयत एक धर्मीक समाजाक एक धर्मीक कशी सूज कशी आयल्या, हांव ताका धर्मीक सूज म्हणटा. कित्याक वता थंय आमी पर्यटन करीत सुटल्यात. एक्चुअली देवळां ही, इफ यू आस्क मी पर्सनली, ही पर्यटनाची केंद्रां आसूं शकनात. देवळां ही धर्मीक गजालीची, अध्यात्माची केंद्रां. थंय वतगीर मनशाक मनशांती मेळूं जाय. थंय वतगीर इतली शांतता जाय की देवा पांया कडेन आपलें मन एकाग्र जावं जाय. मनशाक थंय वेगळे विचार येवन मनीस एक आध्यात्मीक संदेश तातूंतल्यान साधनेचे कितें तरी घेवन भायर सरूं जाय. तुमी सांकवाळ बिकवाळ तेवटेन पळोवपाक वचत, नॉर्थ इंडियनाची देवळां येवपाक लागलीं. तर ते देवळां हांव नांव घेना, पयर एका देवळां वचून आयलो, लोक व्हडलो गाजो वाजो करतात म्हणून आर्किटेक्चरान इतलें बरें हें बरें. थंय वचत जाल्यार आमगेले नागेशांनी रामनाथी दिसता ताजे 5% सुद्दां शांती ना.
इतलो थंय गजबज, जो कोण थंय येता गर्दी करता, सेल्फी मारता, देवा बरोबर सेल्फी मारता. आय मीन दीस इज सूज. असलें जर तुमकां करपाचें आसा तुमी देवळांच्या भानगडीक पडनाकात. ती जी मोडल्या पळय ती थंय आसूं. तुमी तांच्या वाटे वचनाका, स्मारक बांदा आनी ओगी रावा. देवधर्म तुमकां न्ही अशें म्हजें स्पश्ट. स्मारकाचेर रावा. स्मारकाचेर रावा. देवधर्म हे तुमकां कारण ती पर्यटन करपाची गजाल न्ही पर्यटनाची आनी गजाल तुमचें न्ही. राजकीय ब्रँडिंग करपाची गजाल. गजाल न्ही. बरोबर. जॉयल, वॉट डू यू थिंक? कारण आज हांवें मुख्यमंत्र्याचो इंटरव्यू केलो ऑन नॅशनल गेम्स. तो आजच दाखयतात आमी, तोय पळोवचो. ताजी एडवर्टायज करता मदींच, कळ्ळें तुका. आनी थंय कितें जालें, आमी अशें ते कांपाल विलेजी भितर वताले. थंय वेगवेगळे राज्यांची टिम्स आशिल्ल्यो. सो चलतना तुगेले मुख्यमंत्री एक एक राज्याची टिमीक विचारताले, तुमी खंयची काय म्हणून. आप कहाँ से? सो एकट्यान सांगलें हम आसाम से है. सो मुख्यमंत्र्यान तांकां बरे भशेन विचारलें, कामाख्या देवी का आशिर्वाद लेके आये हो ना का म्हणून. कळ्ळें तुका. इन्सिडेंटली तांणी सारकी अशे हात दाखयले. नेक्स्ट टीम जी आशिल्ली ती युपीची आशिल्ली, मणिपूरची नाशिल्ली. सुयश वॉज होपिंग की मणिपूरची, बट युपीची आशिल्ली. आणि युपीची असताना सीएमाक सामकें तांकां अशें करून दाखयलें, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मिलेंगे म्हणून सांगलें तांकां. आनी ते करून अशें सगळें वातावरण पळोवन ताचेर हांवें तांकां प्रश्नूय विचारला. त्या प्रश्नाचें उत्तर तुमी मुद्दम लोकांनी पळोवचें त्या इंटरव्यूवाक. अशी आमचे मुख्यमंत्री सद्याक वता तशें ते बरे भशेन ब्रँडिंग करतात. सो फायनली अ मेमोरियल is a sensible option, Joy. It's a more practical option. I don't know whether it's a sensible option, but definitely, you know, when you say that 1,000 temples and shrines have been found demolished from the colonial time, 1,000 तो परतून rebuild, reconstruct or renovate करपाक, it is impossible. And especially when you have a finance constraint, you know, now 20 crores have been assigned to this project. So, but the question here is, in Goa, it becomes so sensitive to religion, and of course, in due respect to all faiths, whether this unanimity in religion will go in that memorial. Like आमचे दुसरे हेजेर हें आसता की बारीक डेटी, बारीक टेम्पल्स आसता, तेंचे भितर वन्स यू हॅव दिस मेमोरियल, हांव म्हणना ते सगळेच 1,000चे एक मेमोरियल करतले म्हणून. मेजर टेम्पल्स, मेजर श्रायन्स आसा तेजेर ते रेस्टोरेशन करतले. बट जी आनीक दुसरी आसा, धाकटी आसा, तेंचे भितर ते मेमोरियल करूंक शकता. बट वेदर दॅट रिलिजियस सेंटिमेंट वील पर्कोलेट टू दॅट मेमोरियल, वील ट्रान्सफर टू दॅट मेमोरियल, एंड वेदर इट इज एन एक्सेप्टेबल ऑप्शन टू द पीपल, दॅट विल बी अ क्वेश्चन. कित्याक आतां एक लुगाराक एक टेम्पल आसता, तेजोच एक हें आसा, डिवोटीज आसता, तेजेच पीपल ऑफ दॅट फेथ फ्लॉक गो देर. वेदर दॅट वील ट्रान्सफर टू दॅट मेमोरियल वील बी अ क्वेश्चन. दिस वील बी अ क्वेश्चन. ते करतना म्हाका दिसता, जशें यू सेड अ व्हेरी नायस थिंग, की ताका तुगेलो एक धर्मीक किंवा स्पिरिच्युअल कलर दिवची परस एक हिस्टॉरिकल कलर जर दिलो, देर आर हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स एंड वी आर रिकॉग्नायझिंग दोज हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स. ह्या दृश्टींतल्यान जर जालें जाल्यार ह्यो जे किचकटीचे विशय तयार जावपाक शकतात ते जावप टळटले. बरो विशय काडलो किशोर सुयशान, की मंदिर पर्यटन, की मंदिर ही पर्यटनाची जागा न्ही म्हणून. तर पर्यटक येतात, पळयतात, बरें आहा, पण आपूण जावन सामकें तांकां पर्यटना खातीर तांकां प्रोत्साहन दिवप, इट्स समथींग दॅट आमच्या संस्कृती कडेन आमची एक रचणूक जी आसा पयलीं सावन जाल्ली तातूंत भितर हें बसना म्हणून तुमकां पडटा. ना सामकें 100% पडटात. मंदिर हें पर्यटनाचो विशय आसूंक शकना. पर्यटक मंदिरा कडेन कित्याक येतात? एका प्रदेशान गेल्या उपरांत त्या मंदिरान त्या देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत जे आध्यात्मीक विचार मनशाक मेळपाक जाय, ते मेळपाक लागून ते पर्यटन. ते आयज ज्या पद्दतीन देवळांनी पर्यटनाचो आतां जर तूं हें पळयशीत, सेल्फी विथ गॉड, हय, म्हणजे थंय वचून बाबा कितें तरी एक देव कार्य करप किंवा ध्यानाक बसप, अशा पद्दतीचें ताका एक कितें तरी स्वरूप जाय न्हू, मनशांती मेळपाक जाय. हें गोंय, जशें आमी हेच्या पयलीं उलयल्या, की गोंय हें एक अशें राज्य आसा ज्या राज्याच्या प्रत्येक गांवांत हें प्रमोद देवूळ आसा, कुलदेवतेचें देवूळ आसा, ग्रामदेवतेचें देवूळ आनी बाकीचीं देवळां आसात. ताका प्रत्येक देवळाक आनी त्या प्रत्येक स्थानाक एक आध्यात्मीक म्हत्व आसा प्रत्येक मनशाचें. जशें जॉयलान सांगलें, की त्या वाठारांतल्या लोकांची एक आध्यात्मीक अटॅचमेंट टुवर्ड्स दॅट हें आहा. आतां तुमी येतले मेमोरियल कशें जालां, एक आतां पराक्रम पूल बीन बांदपाचें पराक्रम आतां सोंपले, आतां देवळां बांदपाची एक नवीन पराक्रम तयार जाल्या. म्हणजे एक अयोध्येक जर राम मंदिराचें देवूळ जालें, की प्रत्येक राज्यांतल्या BJP
मुख्यमंत्र्याक किंवा बीजेपी लिडराक दिसता आपूण माझ्या राज्यात कितें तरी अशें उबारतलो की माझें नांव म्हणटा तें इतिहासान उरपाक जाय. हे कितें नवीन प्रथा सुरू जाला पळय, आध्यात्मीक गोंयान आध्यात्मीक पर्यटन बऱ्या तरेन रुजोवंक शकता, पूण तें कशा पद्दतीन जावपाक जाय, ताका एक आध्यात्मीक टच मेळपाक ना, जाय. म्हाका एक गजाल पडटा कित्या खातीर की आमी गोंयकार बिचार कित्याक वतात? आमी बिचार वतात बरे शांत दिसचे म्हणून, बरे वारे घेवचे म्हणून. आज म्हाका दिसता गोंयकार बिचार वतना. कारण कित्याक वतना? कारण बिचार जो एक शांती मेळटा, थंड बसपाक मेळटा, एक बरें ध्यान लागता म्हणून जे वताले गोंयकार ते वचपाचें आतां कमी जालें. एक्झॅक्टली. ती परिस्थिती जी आसा पळय तेन्ना गजबज वाडटा, तेन्ना ती परिस्थिती तयार जाता.